शैक्षणिक वर्ष 2026-27 इयत्ता 1 ते 5वी आणि 11वीचे वर्ग 6 जुनासावन सुरू जातले। तशेंच 6वी ते 10वी आणि 12वी खातीर पयलो टर्म 1 एप्रिल ते 10 ऑक्टोबर आणि दुसरो टर्म 12 ऑक्टोबर 2026 ते 24 मार्च 2027 मेरेन आसतलो। शिक्षण संचालनालयान शिक्षणिक वर्षाचे वेळापत्रक आणि सुटयो जाहीर केल्यात। पळयात। येता त्या 2026-27 या शिक्षणीक वर्सा इयत्ता 1 ते 5वी आणि 11वीचे वर्ग 6 जुना सावन सुरू जातले। जाल्यार 6वी ते 10वी आणि 12वी खातीर पयलो टर्म 1 एप्रिल ते 10 ऑक्टोबर आणि दुसरो टर्म 12 ऑक्टोबर ते 24 मार्च 2027 मेरेन आसतलो। शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी शिक्षणीक वर्साचे वेळापत्रक आणि सुटयो जाहीर केल्यात। हे विशींचो आदेश जारी केला। ह्या आदेशा प्रमाण मुळाव्या माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक शाळा खातीर पुराय शिक्षणीक वर्सात वट्ट कामाचे दीस 220 परस कमी आसूंक जायना। जाल्यार अध्यापनाचे दीस उण्यात उणे 200 आसप सक्तीचे आसतले। पहिली सत्र परीक्षा 10 ऑक्टोबर मेरेन पुराय करप गरजेची, जाल्यार दुसरी सत्र परीक्षा 13 मार्च 2027 मेरेन घेवची पडटली। निमाणे परीक्षेचो निकाल 31 मार्च 2027 पयलीं जाहीर जावचो ना म्हूण आदेशात नमूद केला। आदेशात जाहीर केल्ल्यो सुटयो: चवथीची सुटी 14 सप्टेंबर ते 19 सप्टेंबर, दिवाळेची सुटी 2 नोव्हेंबर ते 21 नोव्हेंबर, नातलांची सुटी 24 डिसेंबर ते 2 जानेवारी 2027, गिमाळी सुटी 1 मे 2027 ते 5 जून 2027। मजगतीं हे वेळापत्रक राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी आणि अनुदानीत शाळां खातीर लागू आसतले अशें कळटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।